जाल्यार भिरांत म्हणटा थंयसर दोन तरेचे मनीस आसात, वो दोन तरेचे रोल आसात, रोल्स टू बी प्लेड. एक भिवोवपी आनी दुसरो भिवपी. तूं खंयचे कॅटेगरीन पडटा? तूं भिवोवपी काय तूं भिवपी? जाल्यार भिवोवपी जो आसा तो भिवयता, कारण आहा ताचे लागीं. कित्याक जरी तर भिवोवपी भिवयना जाल्यार कोणूय उठटा. कोण एक्टिविस्ट जावन उठटा, कोण ऑपोजिशन जावन उठटा, कोण घराब्यान उठटा, कोण कॉलेजीन उठटा, खंय खंय उठटात आनी लागतात उलोवपाक, निशेध मारपाक लागतात भिवयना जाल्यार. आनी हो भिवयता तो कित्याक भिवयता? ते कित्याक उठचे न्हू? हे जरी तर उठले, भिवकुरे आसा ते जरी तर उठले जाल्यार म्हज्या हातांतली पदवी ना जातली, म्हजी पदवी वयतली. वो जे बेकायदेशीर प्रकल्प हांवें हाडल्या, प्रोजेक्ट आयज आमच्या गोंयांत वयता थंयसर दोंगर कातरून कातरून जी बिल्डिंगां वयर सोदतात, वेगवेगळे प्रोजेक्ट आख्ख्या गोंयभर जे आयिल्ले आहा ते पाड पडटले, बंद पडटले. आनी जी आख्खी रियल एस्टेट आसा, वो बिल्डर्स लॉबी, तांकां लुकसाण जातलें. ह्या पासत भिवोवपी भिवयता, म्हाका लुकसाण जावपाक नाका, म्हजी पदवी हातांतली वचपाक नाका, आनी ह्या पासत हांव भिवयतां. पूण भिवयता म्हूण कळपाक नाका तुका, देखून हांव म्हणटा तुका भिवपाची गरज ना, भियेनाका. पूण ज्यो वस्तू करता एक्शन, त्यो भिवोवपाच्यो. कित्याक त्यो? तूं उलयता तुजेर FIR कोत्ता, तूं उलयता तुका डिटेन कोत्ता, तूं सुबेज उलयता तुका म्हज्या पुलीस स्टेशनार व्हरोन बेस्तोच बसोवन दवरता आनी बेस्तोच क्वेश्चन कोत्ता. ताळमूळ कांयच ना, कारण कांयच ना, कायदो कांयच ना. एक्शन.